जुवारीनगर वाठारांत बुधवारा सांजे जाल्ल्या एक्सिडेंटांत विलास मंगेश धारगळकार ह्या शिक्षकाक आगताक मरण आयलें. विलास मडगांव मल्टीपर्पजांत शिकयतालो. रस्त्याचे कडेक राविल्लो आसतना ताका गाडयेन धपको दिलो. विलासा बरोबर आशिल्लो कुंजा प्रियोळकार हो तरणाटो वाटावलो. एक्सिडेंटांत गाडी सामकी काबार जाल्या. गाडयेंतले तिगूय विद्यार्थ्यांक मात कांयच जावंक ना. वास्को गेल्ले टिचरीक मेळोन जेवन खावन येता आसतना वाटेर मुतपाक रावया म्हणपाक विलास गाडी कडेक पार्क केली आनी मुतपाक रावलो. तो गाडी अशी सायडी दवरलेली ताजे कडेक तो मुततालो. गाडये मातशे फुडें आनी ताज्या आयल्यान हांव मुततालो. आमी दोगूय उलयताले मुत्ताना तेतून गाडी एक गाडी ब्रेक मारीत ती स्पीड जायत येयली. आवाजाचेर आमी फाटल्यान पळयता म्हणल्यार हेवटेन ती गाडी विलासाक घेवन तशी स्पीड जायत गेली आनी ती टर्टल जावन सामकी सायडीन पडलेली. तो ताका म्हणल्यार विलास पयल्या नात तें विलासाक सकल्या सोदलो. थंय लोकूय सोदपाक लागले येवन. मागीर पयल्या विलास ते फुडें गाडये कडेन पडलेलो आसलो. झाडांनी ते शिड्ड्या झाडां जाल्लीं हांव थंय तितून आसलो आनी तो परतो पडलेलो. ताका मागीर आमी हें करून उलो केलो काय. म्हापशें पालिका वाठारांत मिरची, भजी आनी भेळपुरीवाल्यांचे सगळे गाडे बंद करचे म्हूण थंयचे हॉटेलवाले मागतात. हॉटेलवाल्यांची संघटना ही मागणी घेवन नगराध्यक्षाक मेळ्ळी. हो प्रस्न तडीक लायलो ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी हॉटेलवाल्यांनी दिल्या. फुडले पालिका बसकेंत ताचेर निर्णय जातलो म्हणपाचें उतर नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकारान तांकां दिलां. म्हापशान इल्लीगल गाडे भरपूर चल्लेले आसा आनी तेजेर म्युन्सिपालिटी कांयच कारवाई घेयना. आमी आयज चेअरपर्सनाक मेळोन येयला. 8 दीस पयलीं आमदाराकूय मेळ्ळेले, चेअरपर्सनाकूय मेळ्ळेले. चेअरपर्सन 8 दीस पयलीं कांयच घेवंक ना, कारवाई कसलीच करूंक ना म्हणून आमी आज परत बुधवारा आयिल्ले आसा ताका. आनी तेणी जाप विचारपाक तेणी आनी 8 आश्वासन दिलां की 8 दिसान आमी सांगता म्हणून ते गाड्याचे. आमी तांकां सांगलां जे मुवेबल गाड्या आतां मुवेबल जावंक चलपाचें म्हणून. सगळे मुवेबल गाड्या पळय एकाच जाग्यार रावन धंदे करतात आनी सांजचो सांगपाचो तेंचे वचून धंदो हॉटेलवाल्यांक कांयच धंदो ना. आतां पळय ते आमी एक्शन घेतले. म्हणजे आमचे सगळे हॉटेल वेवसायीक बंधू जे आसात पळय तेंचो एक रोश निर्माण जाल्लो आसा. कितें तेन्ना जाता तितके बेगीन म्युन्सिपालिटीन एक्शन घेवन आमकां न्याय दिवचो. आमची एक रिक्वेस्ट आतां करता तूं सांगतो मरे तूं गाडे भोंवन पळय कशें बिझनेस करता ते आनी मार्केटांत हॉटेलां पळय कितें पळय ते प्रत्यक्ष उगवे आनी तामोशे वाठारांत रेंव काडपाचेर बंदी घालची म्हूण थंयचे शेतकार मागतात. लोकांनी पेडणेचो मामलेदार सतीश देसाया मेरेन ही गजाल पावयल्या. रातचे वेळार बेकायदेशीर रितीन रेंव काडटात अशें मामलेदाराक दिल्ले निवेदनांत शेतकारांनी म्हणलां. रेंव काडिल्ल्यान थंयचे न्हंयचे देगेवेले माड कोसळपाक लागल्यात आनी शेतांक काबार जायत चल्ल्या. व्हडेल सर्वे करा कितले माड सकयल येयले आनी कितली शेती सकयल सगळें तुमकां दिसतलें. ही तुमकां आमची रिक्वेस्ट करा. इन्स्पेक्शन येयात तुमी नाजाल्यार आनी 10 वर्सांनी आमच्या सकयल वचपाची गरजच पडची ना. डायरेक्ट लोकांक मेन पडटलें. गांवाच्या फाटल्यान तिराणी तो कालवो गेलो. आमचो उगवेचो गांव काबार जालो. म्हणजे आतां म्हाका 5-10 वर्सांनी तो गांव नकाशा वयलोच ना जातलो अशी परिस्थिती येयला हे सगळ्या प्रकरणांत. रोड वाडयता आमी हाडूंक शकना. कॅनल आतां ते वयल्यान माती सगळी गांवांत लोकांच्या घरांनी घुसपाक चालू जाल्ली आसा. वयर परत गेल्यार एअरपोर्टाक लागून एक पिटिशन जाल्लें आसा. आमचे गांवच नश्ट जायत चल्ले न्हू सगळे. जे डम केल्ली आसा रे ती काय वयल्यान आकाशांतल्यान पडना, ती तेंच्यांनी काडलेलीच आसा. पण ते फक्त एकच सोल्युशन तेजेर दितात की आमी वयता तेन्ना आमकां मेळना, तुमी वयतात तेन्ना तुमकां जर मेळना जाल्यार ही जी रेंव काडलेली आसा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा ती सीज करूं येता. बरें, एकय होडी तेंची जी आसा ती कायद्या प्रमाणे जी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन रजिस्टर ते एकय होडी आनी तेंचे नंबर सारके म्हणजे एटलिस्ट ग्रामस्थ ते नंबर तरी नोट. गोवा धनगर समाज सेवा संघाच्या वेव्हारांत कसलोच गैरवेव्हार जावंक ना असो खुलासो संस्थेच्या वावुरप्यांनी केला. संस्थेच्या हिसबाचें ऑडिट जालां आनी तो हिशोब कोणाच्यांनी पळोवं येता अशें अध्यक्ष धाकू पावणे म्हणटा. संस्थेच्या हिसबांत गैरवेव्हार जाला म्हणपाचो आरोप संस्थेचो आदलो अध्यक्ष बी डी मोटेन केल्लो.
जी प्रायजां उरलेली लॉटरीची भायर वचोंक नासतना संस्थेची मालमत्ता म्हणून उरलेली ती अध्यक्षान परस्परी बाकीच्या सभासदांक संस्थेचे 400 सभासद असताना त्यांनी आपल्या काही मोजक्या सभासद आणि कार्यकारिणीचे सदस्य हाडून ती विक्रीकरण केले आणि तितूंतल्यान त्यांनी दाखयता अमावंट 2,10,852 रुपया इन्कम येलो म्हणून अशें त्यांनी अनाउन्स केले. परंतु जो ऑडिट रिपोर्ट त्यांच्यानी जो सादर केला त्या ऑडिट रिपोर्टान खाली 97,851 रुपयाचो हिशोब तो दाखयता. हेचे विशयी आमी संस्थे निबंधकाकडे स्पश्टीकरण मागिल्लें आसा. उरलेली जी बक्षिसां आसली ती 2,10,000ची आमी सेल केली. 97,000ची आमी जी रिकवरी आसली ती मार्चा पर्यंत येयली आणि 1,13,000 आसले ते आफ्टर मार्च आमी चेकान हे केल्ले आसा, रिकवर जाल्ले आसा ऑलरेडी. आणि जे संस्थेचे जे हे आसा व्यवहार जो आसा तो पारदर्शक आसा. अवघ्या थोड्या महिन्यांनी दुसरी संस्था काडटा हातून हांव कितें आनी सांगू शकना. म्हाका दिसता एक सूड बावदेन आसूं शकता आनी ते कायदो तेच करता आनी कायदे तेच मोडटा. हातून लोकांक ते कितें ते दिसतलें. जेन्ना संस्था आमी हातीन घेतला ताचे फुडले 2010 to 2012 मार्च 12 हाजे मेरेन आमी FD 3 लाखाची केल्ल्या आनी करंट सेविंग अकाउंट आमचे 23,303 रुपया. हो सध्या फायनान्शियल स्टेटस आमचो संघटनेचो स्टेटस आहा. म्हणजे लोक काय आरोप करता की संघटना लॉसान चलता, खंय 2,10,000 हिशोब मेळना. काही कोणी गैरसमज करून घेवचो न्ही की मार्चा पयलीं उपरांत येयल्ले पयशे भितून दाखोवना पूण येयल्ले उपरांत ते नेक्स्ट बजेट आमी प्रेझेंट केल्ले. पूण ऑडिट रिपोर्टाचेर ते क्लियरली मेन्शन केल्लें जे कोणाक डावट दिसता तेणे ऑफिसान ऑडिट रिपोर्ट आहा तो पर्सनली येवन पळोवंक शकता. हितून काय दुबाव ना. घेऊ एक व्यावसायिक विसो.